पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंड्याचो अंत्रुज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळयात सिटीग्रामा. उगडास दोन मनशां तूं दूड आनी परतून तूं धुळेन वेतोळे ही उतरां म्हणून माथ्यार गोबर काडून क्रिस्तांवांनी आयज खरसमाच्या काळाक व प्राचीन काळाक सुरवात केली. गोबर आमच्या कपलार घालून आम्ही उगडास करतल्या मनशां तूं धूळ आनी माती उपराचीत कर शिव वर्तमान मानून घे. देव आमचे सरवणेक आयला. हे 40 दिसांनी आम्ही भक्तीपणान जिवया. आमचे जिवीत देवाक मानता असले करूया आणि आमच्या जिविताचे चुकीचेर सगळ्याचेर बोगसणे आम्ही मागुया. मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या सगळ्या वाठारांत खंय वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर पोस्टर आनी बॅनरां लावन दवरल्लीं आसा आनी हाका लागून एक मोठो बोवाळ पडलेलो आसा. एसओ कडेन आनी सीओ कडेन डिस्कस केल्लो आसा रिगार्डींग ते एडवर्टायज बॅनर बोर्ड आसा पळय ते जागे जागेचेर लायल्लो आसा पळय मेळटा हाडून लायतात तेजेर खंय तरी एक्शन घेवपाचें. जायते जाणांनी लायसन्स ते रिन्यू सुद्दां करूंक ना आनी ते कोण विचारपाक वचना आमचे म्युनिसिपालिटी स्टाफूच हे करनात. सो हेचेर आमी सीओ कडेन डिस्कस केला की तेजेर एक्शन घेवपाचें म्हणून. आज तुमी पयलो आसतलो जाय ते ब्रिजार आयओसी ब्रिज मागीर आयओसी सर्कल ते हाडून लोकांनी बॅनर ते केला लायतात जायते लायतात सगळी घाण जाल्लो आसा. सो हांव लोकांक म्हणटा जे कोणाचे बॅनर आसा पळय तेणी लायसन्स रिन्यू करपाचें आनी कोणाचे ना सीओक सांगतात जे इल्लीगल आसा ते काडपाचें म्हणून. My notice that many hoardings are there which have been put up by different corporate houses or different business establishment. We will conduct a survey on this and accordingly we will charge them. They can do the advertisement provided they have to pay some amount to the municipality. It is there. There are people have taken one license and they are displaying 2-3 hoardings. So that also will be included. Our survey will be on. इशू एक रेज केलो की जितले पळय होल्डिंग्स आसात आमच्या हाजेर फुटपाथीचेर किंवा अशे भायर मेळत थंय लायता इलेक्ट्रीक फोर्सांचेर ते काडचे म्हणून तांकां परमिशन दिवची न्ही. लोकांक कन्स्ट्रक्शन जाता आनी तांचे कडेन जर कितें रिकवरी आसा जाल्यार जाता तितले बेगीन काडची आनी रिकवरी जर जायना ते जर पेमेंट करिना तेंची कितें फीस ड्यूज आसा ते जाल्यार ते सगळे काडचे म्हणून. जाल्यार ताजेर आतां रिजोल्युशन घेतलां आनी वील हॅव टू इम्प्लिमेंट दॅट. सीआर जेडान बिचाचे कुशीक इलिगली रोड काडला आनी त्या वगून कलंगूटचे सिटीजनांनी ऑब्जेक्शन हाडलें आनी आयज सकाळीं तेंच्यांनी मोर्चा घेवन ते सगळे ते क्लियर करचे म्हणून मोर्चा घेवन कलंगूट पंचायतीन गेल्ले. त्या वेळार तांकां सरपंच आनी हेर कोणूच मेंबर पंचायतीन मेळूंक ना. तेंच्यांनी मेमोरेंडम पंचायतीन सादर केलें. Sarpanch, we will present this and the copy will be given to the Sarpanch when he comes at 3 o'clock. We will meet the Sarpanch as he said he will be available at 3 o'clock. We will meet the Sarpanch. But वो मेमोरेंडम आयज आमी इनवॉल्व करता. हाचेर आमचो डिमांड आसा की वो जो रस्तो पळय केला तेंच्यांनी इलिगली तो काडचो म्हणून आनी इमिजिएट काडचो म्हणून हो डिमांड आहा. नाजाल्यार लोक सगळो हांगर एकठांय जाले तितले ते थंयसर वयतले आनी फोर्सान रस्तो काडटले. रस्तो आहा पळय सँड्यूज हे करून दुसरे कितें करपाक डिस्ट्रॉय करून इट इज अगेन्स्ट द लॉ. आनी वो रस्तो आनी थंयसर कितें एक्टिविटीज करत दीस वील बी बेनिफिटेड टू ऑल द रॉबरीज, ऑल द ड्रग्स ट्रॅफिकिंग, प्रॉस्टिट्यूशन आनी आख्खो बीच आमचो पिड्ड्यार जातलो विथ दीस एक्टिविटीज.
if the access is made like this. Entire coastal area is going to get spoiled with the drugs trafficking, prostitution. त्यांच्यानी अजूनही पासून कित्याक काढून कावर करूंक ना तेणे कावर करून काढून कित्याक सरपंच आमच्या गांवचो आनी ताका चड इंट्रस्ट आसा आपल्या गांवचे एनवायरमेंट सांबाळपाचे आमचे सेंट ड्यूम सांबाळपाचे हय तरी डिस्ट्रक्शन जाय जाल्यार फॉरेन ट्युरिस्ट कोणूच येवचे ना ती बिल्डिंगां पळोवंक येवपाचे ना ते बिल्डिंगां तांकां नाका बिल्डिंगां तेंच्या गांवांनी खूब आहा तेंच्यांनी खूब पळयला आता इंडियन टुरिस्ट येतात ते सारखे स्क्रॅप टुरिस्ट आमकां कोणाक धंदोय मेळना काय मेळना रस्त्यार रांदतात जेयतात तसले टुरिस्टांनी आमकां फायदो कितें आनी आमच्या कोंकणकारांक. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. वास्कोच्या शारान आता गटराची बी सगळी जे रिपेर करपाचें डिसिल्टिंग करपाचें आनी ताचे स्लॅब घालपाचें काम चालू जाल्लें आहा. चेअरपर्सन मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे क्रितेश गांवकारांच्यांनी एक अश्युरन्स दिल्लें की पावस जावचे बरे बेगीन ते गटराची कामां चालू करतले आनी तशेंच तांच्यांनी 2 कडेन वास्कोन सिटी कावन्सिलर जो आसा दाजी साळकर हांकां घेवन 9.5 लाखाचें आनी 9 लाखाचें 19 लाखाचें काम गटराचें हांगाच्यान चालू केल्लें आसा. तो म्हाका दिसता 40 वर्सां म्हाज्या भुरगेपणांतल्यान हांव पळयतां की हांगा ड्रेनेज नासली की आयज तेणी लक्षांत घेवन लोकांचें आयकून आयज ती ड्रेनेज बांदपाची स्टायल सुरवात केल्ली आसा. हांव ताका खरेंच शाबासकी दिता. तशेंच म्हाजे सगळे कावन्सिलर जे म्हाज्या बरोबर आसा तेंच्यांनी सगळे आपापल्याच्या वार्डान कामां सुरवात केल्ली आहा आनी जायते कामां ह्या वार्डान जावपाचें आसा. 9 लाखाचें काम चालू आसा. आतां आमी दुसरें इनॉग्रेशन केलां तेंय 9.5 लाखाची कामां आसा. अशीं 7-8 कामां आमची टेंडर जाल्या. आतां फुडल्या दिसांनी ती इनॉग्रेशन जातली. आज हो खूब वर्सां हो असोच आशिल्लो गटर आनी आमकां फंड येनाशिल्ल्या कारणान ते तशेंच उरताले. पूण आतां 14 फायनान्सा अंडर आमकां खुबशे फंड जायल्या. आमचो चेअरपर्सन डायनॅमीक चेअरपर्सन आसा तो आमकां फूल सपोर्ट दिता. त्या खातीर ही आज कामां जावपाक पावता. हांव लोकां कडेन मागता की तुमच्या पार्टान खंय गटर जावना आसतली ती बी आमी एस्टिमेटाक घाल्या. फुडल्या थोड्या काळान म्हणजे 6 म्हयन्या भितर सगळ्या कडेन फुटपाथ आनी गटर हे जाल्ले वतले म्युनिसिपालिटी थ्रू वतले. टुरिझम खात्या अंतर्गत पेडण्यान मोरजी जो गांव आसा थंयसर कार्निवल करपाचो आयज थारलेलो आसा आनी राष्ट्रपेडी नागरीक समिती ताचो निशेध केलेलो आसा. फेस्तां जी करता ही पोर्तुगीजांची करतात दळिद्रो. पर्यटन उभें जर करपाक जाय जाल्यार कार्निवालची गरज ना. हे दीस जे आसा त्या दिसांनी ते दवरपाची गरज ना. वेगळो महोत्सव घेवचो सांस्कृतीक महोत्सव घेवचो. महोत्सव कमी पडटा जाल्या पण ह्या कार्निवालचो राजकारण्यांनी उदो जो केल्लो आसा मतां खातीर तो करचो न्हय. आमच्या ख्रिश्चन बांधवांचेर स्पेशली कार्निवाल जणू काय तांचो आसा म्हणून आमी तो साजरो करता असो आव हाडून आमच्या ख्रिश्चन बांधवांचेर आरोप खोटो पोर्तुगेज दार्जिणेपणाचो तांच्यांनी करचो न्हय. म्हापसा कार्निवल फेस्टिवल कमिटी आयोजित कार्निवल फ्लोटाक आयज सुरू जाले. हॉलडोणचा आमदार ग्लेन टिकलो हेणे बावटो दाखोवन फ्लोटाक सुरवात जाली.
कर जोड़े नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. Hey, 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 मालूम है कसम। मम्मा बन बोले पतलू बन जाऊंगा, चाहे तू तेरा पतलू बन जाऊंगा, मध्याह्न होगी तो पतलू बन जाऊंगा, तेरू नहीं तो पतलू बन जाऊंगा। गोंयच्या सिटीग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळया। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.